पेडणे कोटंबी हांगासरल्या एडिंको इंडस्ट्रीज कंपनीक शेड बांदपा खातीर ग्रामसभेत विरोध जालो। कंपनीन हे विशीं पंचायती कडेन परवानो मागिल्लो, पूण ग्रामसभेत ह्या विशयाचेर चर्चा जावन परवानो दिवचो न्हय असो थाराव घेतलो। कंपनीन ह्या आदींच जे बांदकाम केलां तें पुरायपणान बेकायदेशीर आसा, तेन्ना ह्या बांदकामा आड कोर्टानूय वचपाचो निर्णय पंचायतीन घेतला। आज आम्ही स्पेशल ग्रामसभा पयली आमगे एक इश्यू आसा हांगा एडिंको इंडस्ट्री जी कन्स्ट्रक्शना ताणें शेडी लागून परमिशन मागिल्लें ते खातीर ग्रामसभा घेतली। एक्चुली ताका आमी जेन्ना इलेक्ट जावन आयले ताका आमी कसलें एक सिंगल परमिशन दिलें ना। हें ऑलरेडी ओल्ड बॉडीनी सगळें परमिशन दिलें ताका आनी आतां ते फॉरात केस जाली असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ पंचायती। आतां आमच्या चॅलेंजीक स्ट्रिक्ट कोर्टान वचपाचें हें आमी ठराव घेतला आनी आमकां मातसो दिसलें की एक आमकां DDP असिस्टंट डायरेक्टरान आमकां टायम पिरियड कमी दिलो अपिला वचपाक, फक्त एक 10 दीस दिले। एटलिस्ट आमकां 15 ते एक म्हयनो तरी दिवपाचो, ऑलमोस्ट सगळे गव्हर्मेंट बॉडीज एक म्हयनो तरी दिता। हे डिस्टिलरी ऑफ एडिंको डिस्टिलरी अल्कोहोल म्हणजे बॉटलिंग करतात, प्रोड्यूस करना तें ब्लेंडिंग। लोकांक अपोज आसा रोड सारको ना म्हणटा पडलो। सेकेंड ताका ताणें इलिगल कन्स्ट्रक्शन केलें फर्स्ट परमिशन 2000 दिलां, लास्ट ताका एक वर्जीन कोकोनट ऑयल म्हणून दिलां। ते फाटल्यान आमी कसल्या परमिशन आयलो ना तो फुड्यान आनी आमी ताका कसलें परमिशनूय दिलें। मागीर ताका आमकां असिस्टंट डायरेक्टरान आनी कोर्टांतल्यान आयलें की ताका लायसन्स ग्रांट करावं।